रांजण गावाला गावाला महागणपती नांदला, रांजण गावाला गावाला महागणपती नांदला, चला पहाटे पहाटे देव केव्हाचा जागला. त्रिपुरासुर ऐसा खोपे शिवशंकराला टोपे, त्रिपुरासुर ऐसा खोपे शिवशंकराला टोपे, त्रिपुरासुर ऐसा खोपे शिवशंकराला टोपे. पुत्र गणपती. सो आम्ही आता आईला फुला घेऊ पाहिला, फुला फ्रुट्स घेऊ पाहिला. ए देवा, ते 60 रुपये. 80. चाफा आहे बरी. हा मातशी चाफा कशे? कितले कशी? 30 रुपये एक. पळय चाफा हांगासर न्ही 30 रुपया एक. पण सगळं हे जाला न्ही, सुकला ते. गुलाबा बरे आहा. तो हांगासर जायो न्ही 80 रुपया. बरे आहा, हांव घेता माळपाक. आनी ही थोडी घे न्ही, ही थोडी घे. कशे? 80 रुपया. खंय 2 मीटर घे. तो हे न्ही एक दी. तो हे न्ही सुपारीचे. हे न्ही हांगासर तुमकां चड दिसतले, गोंयान तुमकां हें दिसचें ना. हे मेळत ना गोंयाक. हे कशी? 250. बाय दीस देवा घालपाक. हे तुका दाखयता हांव मागीर. हे तुमकां हांगा चड मेळटले. एक दी एक दी. आनी हांगा डालिया पळय कितले आहा. बरें आहा. हे आसा 10 रुपया एक. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? होय, आयज आसा चवथ. ओके, डे 1 आसा आयज. आणि तुमकां सगळ्यांक चवथीची न्ही हुणहुणीत परबी. यो विश कर. हॅपी गणेश म्हण सगळ्यांक. यो शिवनाथ, हॅपी गणेश म्हण. हॅपी गणेश एव्हरीवन. सो आयज आसा डे 1. तो सकाळी तुम्ही पयला आसतले आमी गेल्ली आजीगेर गणपती हाडपाक. आनी थंयच आमी येताना ब्रेकफास्ट बीन करून आयले. आयज केलेली इडली आनी चटणी केलेले. गणपती दवरून मागीर आमी आयिल्ली मार्केटान. फुलां बिलां सगळें घेतले. थोडीशी फुलां मागीर फ्रुट्स बीन आमी घेतले हांवें. ओके, घेवन आमी रुमान येयली कित्याक सामको लेट जालो आयज. 11 सुमार गणपती आमी हाडला घरा. आनी पावस येता वयता कितें सांगू तुमकां. इतलो व्हडलो पावस येता आनी वयता. आनी एक जाग्यार पावस पडटा, भयण म्हणटा आमचे चेडे पावस पडत ना खंय. अशें जाला. सो आतां बरो वत पडला. सो रेडी जाला आसा आमी. आतां आमी वयता आजीगेर. ओके, आनी 9:30 कशी दिसता प्लीज कमेंट करा. इतको टायम लागलो म्हाका. बाब शिवनाथाक खूब हेल्प केलें म्हाका. ओके, हें पळया, हें हांवें न्ही बेंगलोरसून हाडलेलें. ओके, 35. ओके, बरें आहा. दाखयत तुमकां एक लूक. शिवनाथ हय दाखयतलो ऋत्वीक. ओके, सो पळयात. आनी ताका पल्लूक न्ही हें आसा फाटल्यान अशें हें आहा. आनी बरें सॉफ्ट आहा. तरी पूण म्हाका जायना न्हेसपाक. तरी पूण जालें मी लास्टाक. ओके, सो कशी दिसता कमेंट करा. सिंपल अशें झगमगा बी बॉर्डरची बी साडी बी हांवें घेवना. हांवें ते सिंपल घेतला आनी म्हाका सिंपल खूब आवडटा. ओके, सो आयज शिवनाथ म्हाका गजरो म्हळायता. गजरो सारकें. हा व्हिडिओ काडटा. येस. नाले क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. अरे सर क्या बात. ओके, सो बरें रेडी जालें. आतां वयता आमी कित्याक टायम जाला हांगासर. आयज न्ही असं लेट जातलें हां पुजा बीन. आमच्या थंयसर न्ही पुजा खूब लेट जाता. आनी गोवा आनी ह्या वाटेन मातशें डिफरंट आसा पुजा. म्हणजे एक डिफरंट कशें, सेम टू सेम ना. ओके, सो आयज न्ही सामकें लेट जाता आमच्या घरा.
5 जाता जेता म्हणसनी 5 5:30 जाता ताका लागून. ओके सो पयलीं कितें सगळें जेवण बिवण रेडी आसूंक जाय मागीर आमी पुजा स्टार्ट करता. ओके तो चल या आमी पावसूय ना वचून थंय वचून पावया पयलीं. ओके चला. तो हें तुमकां दाखयता हांव. हें न्ही सुपारी म्हणजे बेटल नट्स आसता पळय आमी पान सुपारी खायना बेटल नट्स तेजे. सो हेजे भितर न्ही बारीक बारीक अशी हें आसता एक कितें म्हणटा ताका फूल अशें म्हणूं शकना हांव. एक बारीक बारीक हें आसता पळय सेसमी सीड तीळ तशें आसता पण तुमकां एक दाखयता नाजाल्यार तुमकां थंय व्हरून दाखयता अशें ओपन करप तें. पण गोंयांत चडशी हें पळोवंक ना हांवें न्हू ना. ओके कशें काडप खबर ना म्हाका तें. नाही तिकान काढ ती आनी बरी दिसता. आनी हें हांगासर चड हांगासर बेंगलोर सायड बीन जायना हें काडपाक. हांव थंय वयता थंय आनी हाडला म्हणजे कजन भावान आसता आनी हाडला तो तुमकां दाखयता हांव थंय वचून. ओके सो हांगा थोडेशे फ्रुट्स घेतला. ओके सो आतां आमी भायर सरता. सो या न्ही. सो सँडल सुद्दां आमी हाडूंक ना कित्याक खबर आहा. सो हांगा आनी पावसान सँडल न्यू घालून येवपाचें हेंच घालून येयलें हांव. हेंच घालून भोंवता दिसभर. आनी हें न्ही मातशें हायटेड आहा साडी बीन न्ही सकयल लावचें ना मातयेन बीन उदकान बीन ताका लागून. आनी म्हज्या आजी सायड तेवटेन न्ही रोडार बीन सगळें उदीक भरला. सो म्हटल्यार आमी आनी सँडल बीन काय हाडूंक ना. हय केलें पावस थांबला पण काळोख जाला तर आमी बेगीन वचून ते पावया. सो कित्याक खबर आहा गाडी न्ही आमकां फुडें व्हरूंक मेळना. आमकां ते एक ग्रावंडा कडेन पार्क करूंक जाय आनी फुडें वचूंक जाय चलत कित्याक गाडी बी टर्न करपाक जायना ताका लागून. सो चला मम्मी फोन करताली केन्ना येता म्हणून मम्मी वाट पळयता. सो हांगासर वेदर पळयात वत ना वत आसता येता काळोख जाता फुडें पळय वता आनी फाटीं मातशें दमट आसलेलें. पण पावस बीन पडले न्ही काय अशें मजा येना न्ही ना. अशें भायर वचून भोंवपाक बी कांयच मजा येना. वय ट्रेन मेळटल्यात आमकां ट्रेन. सो वदळच्यान आमी भोंवताले आमकां ट्रेन मेळकूच ना. म्हाका आवडटा ट्रेन पळोवपाक. सो आतां जस्ट तेंच्यांनी गेट घातला आतां ट्रेन येतली. जालें बरें हॅप्पी ना हो पयशे वयता खंय शिवनाथ. तो जस्ट आतां गेट घातला आतां रावचें पडलें आमकां कितले 15 मिनटां रावचें पडटा हांगासर. जस्ट आत्तां घातला न्ही गेट. शिवाना म्हटलें कितें कुर्ता बीन घाल म्हणून केन्नाच घालना तो असोच सिंपल केन्नाच घालना. एक घातलेलें म्हाका दिसता दिवाळी घातलेलें ताणें तुवें न्ही ब्लू कलर घालूंकूच ना हाणें. ताका अशें आवडना कुर्ता बीन घालपाक ताका लागून हांव ताका चड फोर्स बीन करना. जे ताका आवडना जाल्यार कित्याक बेश्टें सांगपाचें घाल म्हणून. ताका आहा सिंपल जिन्स शर्ट. मागीर तो हें घालतलो दसर म्हणटा पळय दसर रेडीमेड दसर हाडला हांवें 2 एकान ताका. ते मागीर जेन्ना आरती बीन करतले पळय तेन्ना तो दसर न्हेसतलो. दाखयता तुमकां मागीर तेन्ना शिवाचो लूक. वंदे भारत न्हू हें वंदे भारत ना रे. सो हांगासर न्ही व्हडलोसो ग्रावंड आसा. सो आमी गाडी न्ही हांगाच पार्क करतात. मागीर म्हाका दिसता हांगा कितें बांदतले मागीर आमकां प्रॉब्लम जातलो गाडी दवरपाक शिवनात कित्याक गाडी न्ही फुडें वचना ताका लागून टर्न घेवपाक जायना. आनी फुडें न्ही जागो आसा पण थंयसर न्ही 2-3 कार दवरला ताका लागून मागीर आसूं म्हटलें हें बेस्ट हांगा बरें आहा. ते फुडें तुमकां दिसता आसतलें न्ही गेट तेंचे जागो हें घेतले सगळे. थोडे क्रॅकर्स हाडलेले चड हाडूंक ना दिस टायम. थोडेशे जेन्ना आरती बीन करता पळय तेन्ना एक क्रॅकर्स मारपाचे. कितें रे टच मी नॉट. हां चल आतां शिवाक पळय ते पोटलो आदोळी न्ही म्हज्या भयणीन दिला. म्हाजे ते आनी एक मामी आसा न्ही ती तिका जाय खंय आदोळी. सो भयणीन म्हाका दिला. गोवा पोटली बाबा आनी कुमटाई पोटली बाबा खंय शिवनाथ कसो उलयता पळय. हांव कितें म्हूण धरूं हांव कॅमेरा धरूं काय पोटली धरूं. सावकास हा पांय बी निसरता हांगासर सावकास चल. आनी ती आदोळी आसा पळय मातशें तेजे वयर बसून सोय कातापता वयर धरप खंय शेल्फ आसता पळय शेल्फार धरप आनी उबे रावूनच तूं नाल्ल किसपाचें. भयणीन तसलें घेतला कित्याक भयणीक न्ही म्हाज्या बसून ताका जायना न्ही. सो कितें करता ते फळी आसता पळय वयर म्हणजे हें आसता प्लॅटफॉर्मचे वयर धरपाचें ते कितें जाता मागीर ते लॉक जाता थंय बसून शिनपाचें कळ्ळें तुका. आं सो बसपाची गरज ना. चल चल सो बरें आहा तें. सो भयणी करून घेतला आनी तिका जाय खंय मामीक. बिल्लू बिल्लू
मम्मी मेळटा हय मम्मी साडी न्हेसून वरा आणि साडी नासता आणि साडी नासता खंय पण हॅपी गणेश म्हण हॅपी गणेश सांग असं न्ही हें करता कसं गे कसं म्हणटा का वडे वडे उडदाचे वडे हे पळय उडदाचे वडे रेहानान कॉल केला हो पळय जायू पळय बरं व्हडलो हॅपी गणेश थँक्यू सो अजून न्ही पुजा बीन जावूं ना अजून टायम आसा हे पळय गणपती दवरला हांगासर आणि हे सगळे न्ही चांदीचे करून दवरतात जेन्ना विसर्जन करता पळय सगळें काडटा आमी ओके आणि हो आसा देवारो आतां तुमकां सांगलेलें न्ही हांवें ते हेजे सुपारीचे पळय ते न्ही अशें आसता सेम हे पळय अशें आसता ते सेम लायक तीळ आसता पळय तीळ तशें दिसता पण चडशीं न्ही हांगाक न्ही देवळाक बी न्ही यूज करता हे पळय खूब व्हडलें आणि हो आसा देवारो आणि हांगासर न्ही आतां आरती बीन करतले न्ही ते सगळें रेडी करता वात आनी तेल लावन दवरला कितें हाडला कितें गे हें उडीद ना उडीद फ्राय करून वांटून घेता आनी मागीर ताका पातळ करपाचें आनी गोड घालपाचें आनी पिवपाचें बरें जाता हें सो उडद दाळ न्ही मातशें फ्राय करपाचें फ्राय करून मिक्सरान घालून सोय आनी गोड न्ही गे वाटपाचें मागीर उदक घालून मातशें पातळ करपाचें बरें जाता पिवपाक म्हणजे चवथीक हें करताच सगळ्यांक एक ग्लास पिवपाचें थंड जाता बॉडीक हेल्थाक बरें खंय तें सो हांगा सगळ्यांनी रेडी करता हे पळय फुलां बी घालता आनी आमी न्ही देवाक न्ही म्हणजे केन्ना अशें फुलां बी अशें कमी केन्ना घालपाक चड घालता आनी फुलां घातली न्ही सामकी पळोवंक बरी दिसता तें चालू आसा आनी जेवण बी सगळें रेडी आसा सो पयलीं जेवण बी सगळें रेडी करून घेवंक जाय मागीर आमी पुजा स्टार्ट करता टायम कितलो अशें ना आयज लेट आमचें जेवण 4 जाली सो अजून तयारी करता आसा ते म्हटलेलें पळय ते सुपारीचे ताका हिंगरापती म्हणटा न्ही ताका न्ही हिंगरापती म्हणटात आनी इंग्लिशीन कितें म्हणटा खबर ना म्हाका ते चडशे हांगा चड यूज करता देवाक ते चाफा आहा पळय चाफा ते आमी ते पयल्ले पळय चाफा ते तेणें कितले म्हटले ते 30 रुपये एक ते मातशे सुकलेले इफ तुका फ्रेश जाय न्ही तर 100 रुपये एक खंय सो हरीशान 4 हाडला म्हणजे कजन भावान 4 हाडला ते खूब सुकलेले म्हणून ताणें 30 रुपये म्हटलें न्ही सामकें सुकला सारकें कांयच बरें ना म्हणून आमी घेवंक ना एक्चुअल खंय 100 रुपये एक चाफा आयज रेट मम्मी पळय साडी चेंज केले सगळ्यांक ताका विचारता आई खंय गेली आई केन्ना येता आई केन्ना येता आतां येतली आई येता आई ओडूंक व्हरता हांव गोवा चवथ अशें आसा की ह्या टायमार न्ही सगळे लोक एकठांय जातात अशें ना हय सगळे लोक एकठांय जातात आनी बरे एन्जॉय करतात मागीर चवथ जाली की जालें सगळे सेपरेट आपल्या घरा सो हय सो आतां सगळे जाणां मेळटा फंक्शनान म्हणजे चवथीक तुका दाखयता तुमकां जायना मरे शंख वाज तशें ओके आं अशें मार ताका सावका आतां कर आं जालें आं चल ऋतिक थंय राव मरे तुझे लूक दाखवया थंय राव रे अरे ऋतिक पळय आयज ऋत्विक नाल फोडटा खंय राव पयलीं ताका उदक घाल यू हॅव रिमूव शर्ट आं ओके आयज न्ही फर्स्ट टायम ऋतिकाक नाल फोडपाक सांगला ओके आतां फूल आहा पळय देवाक घाल उडे उडे अशें अशें उडे उडे ओके आतां नाल फोड
व्हेरी गुड दवर बस ते कशें दवरला पळय तशें दवर एक लेफ्टा दोन आणि राईटा दोन आं कीप येस राईटा दोन व्हेरी गुड व्हेरी गुड पाय पड पुढे पुढे घाल घाल देवा घाल 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 बसलो नाल फोडपाक नाल घे पयली आता ते घाल आनी देवा सांगणी करून घे सावकाश सो तुमकां सांगलेलें न्ही हांवें नाल्ल बीन तांसून हाडलेलें पळय ताका वायन म्हणटात वायन दिवन जाल्लें आसा ते मागीर वायन न्ही म्हाका एका दिवंक जाय शिवताक दिवंक जाय दाखयल्या मागीर तुमकां सो वायन बीन करून जाल्लें आसा आतां उरला मेन आरती न्ही गे आतां मेन आरती उरला एक आरती 2 आरती म्हणजे 5 आरती अशी आसा सो ती जाली की मागीर जेवपाचें ओके आनी भायर पावस पडटा गोंयान पावस आहा खंय हांगा पावस पडटा बारीक पडटा पावस सो हांगा न्ही 4 पान दवरला आतां न्ही नैवेद्य करता देवाक
बाय ते चक्के कसं स्ट्रॉंग गेम आहे ते यो नंबर दे कसं सांग घातली अशी एक पहिली पटी घर नुकसान घे ना टाइम पडे टाइम ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः जय देव बाळभक्ताला घे तुझी आसरा तुझी आसरा पालीच्या बालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव दुर्गेचा पुत्र ह्या दुर्गावर नाही पश्चिमेचा राजा पूर्वेला पाही दुर्गेचा पुत्र ह्या दुर्गावर नाही पश्चिमेचा राजा पूर्वेला तो दिस टायम हांगा घातला टेबल जेवपाक वर्सां वर्सां आमी भितर बसता भितर कितें जाता खबर मातशें अडचण जाता ताका लागून सो अशें भायर टेबल घालून बसले न्ही मातशें बरें पडटा ओके जालें सगळें आतां जेवपाक बसता आमी सो आमी दोगां जाणां ऋत्वीक तोय ऋत्वीक होय ऋत्वीक हो म्हाजो कजन भावाचो चेडो ऋत्वीक सगळें फिनीश करा हांव तुलो मीठ वाडटा मीठ मम्मी म्हणटा कितले वाडटा खंय वाडपाचें काम केलां हांवें खावपाचें काम तुमच्या हातीर आसा हाय का न्ही तू असं खूप कापड सो हें आसा करेला भाजी आनी हें आसा पिकल हांगा आसा चकली आनी हें वडी न्ही गे हे वडे आनी हांगा आसा तिळाचे लाडू आणि हे आसा पंचखाद्य हांगा आसा पापड हे न्ही ब्लॅक पेपर पापड कितले व्हडले आहा पळय ते हवरे काळ असता पळय ते हवरे काळ हे पळय तेजे भाजी हे कितें हे खतखते मिक्स भाजी हे खतखते आमी गोंयान खतखते म्हणटा पण हांगासर न्ही मिक्स भाजी म्हणटा हे खतखते सो हांगा आसा मोदक आणि हे नेवरी नेवरी आणि हे आसा मुगाचो रोस आणि हे आसा उडद दाल वडे उडदाची डाळ आसा पळय तेजे वडे आणि हे आसा मुगा न्ही गे मुगाचे लाडू मुगाचे लाडू राईस आणि हे आसा सार शिव थंय बसला जेवपाक ते देवाक नेवेद दाखयलेले पान पळय तेच पान ताका दिला चल तू स्टार्ट कर सगळ्यांना बसलाय सर चवथ 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 म्हणून चवथ जाल्ले आसा ओके सो जशें आमच्या घरा करता सेलिब्रेशन ते तुमकां हांवें शेअर केल्लें आसा आनी हांवें गणपती बाप्पा कडेन सगळ्या आमची युट्यूब फॅमिली आहा पळय सगळे कडेन मागूंक घेतला बाप्पा कडेन की सगळ्यांचे हेल्थ बरें दवर आनी कितें प्रॉब्लेम आहा पळय सगळें देवान सॉल्व करचें हांवें देवा कडेन मागूंक घेतला ओके सो जाल्ले टायम जालो आसा 7:30 कितें 7:30 न्ही 7 जाली आनी अशें म्हणटा की भायर चंद्र आसता पळय चंद्र आयज पळोवंक जायना खंय ताका लागून सो आमी मागीर आनी 5-10 मिनटां बसतलीं आनी मागीर रूमान वयतलीं आमी ओके सो आयचो हो व्लॉग कशें आसलेले प्लीज तुम्ही कमेंट करा शेअर करा आमी चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please see you comment and subscribe to my channel as well. बाय म्हण आई खंय गेली आई आया आई येता तुका बाय म्हणपाक तुम्ही आईक मिस करताले न्ही आई येयली आई गांवान येयली पान खावपाक स्टार्ट केले तोंड पळय ते तुम्ही म्हणटली लिपस्टिक लायला म्हणटले आईन लिपस्टिक लावूंक ना आईन पान खाला पान आनी सुपारी चल बाय म्हण पान खावपाक ते मेळटा ते आमचे झाड लायला पानाचे बरें जाला वाल तर बाय म्हण चला बाय देव बरें करूं